भुरग्याक तूं वाटाकय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. तरुणाक तूं कोडोक दोनिया, जिविता तूं सोडून दोनिया. आमकां भुरग्याक तूं वाटाकय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता एंटनी बेनेडिक्ट फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसो आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या कॉस्तांसियो आनी बेनेडिक्ट वाज हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात रेन्झिया नोनीस, तशेंच फादर बर्नर्ड आमचो पालोटी फादर आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता पेंटा रेमंड कार्वालो आनी फामील, नाकेली एलेक्स पेरेरा आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. ही संस्थेक कोणाक म्हणावे सोर करची. ही संस्थोत म्हजे लागीं एक खुणा मागता. आज किरीत भाशेन आमी त्याच जेजूसाशी आयल्या. दर दिसाक आमकां अदीक आनी अदीक बरेपणान बरोवंक तोच देव आमचे सगळें जाय ती बरेपणां करता. तर आमी जायते पावटी गोडेक जेजू लागीं खुणा मागता. आमची जिविताची वाड जावंक, अदीक आनी अदीक आत्मीक वाड जावंक. आमी जायते पावटी गोडेक त्याच बेसार मायेन उरल्या. गोडेक आमी देवा लागीं आमकां खुणा मागत आसा. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया. अदीक आनी अदीक आमची आत्मीक वाड जावं. हाचे दिसा किरीत भाशेन आमच्या पाप साहेबा खातीर मागुया जो पिडेंत आसा आनी हॉस्पिटलान ताची भरती जाल्या. आपले पिडेक ताणें झुजूंक आनी अदीक परतून भलायकेन आपले पवित्र सवेची सेवा करूंक तो पावोंक ताचे खातीर मागतना आमचे खातीर अदीक आमी आमच्या आत्मीक वाटेन वाडूंक ह्या मिसांत कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बोलून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांगवार सगळ्या देवतांक आनी तुमकां बाबा भगिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. रातुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्या तुजे कुशी प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजूत चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आदावान आपले बायले एवे कडेन कुडीचो एकवोट केलो. ती गोरबेस जाली आनी कायनाक जल्म दिलो. म्हणून सर्वेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेळ्ळो.
त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जोल्म दिलो. आबेल मेंढरांक राखतालो आनी कायन शेतकामत करतालो. कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सर्वेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयल्ली आपली हिंडांतली मालगोडी मेंढरां आनी तांची चोरब. सर्वेस्पराक आबेल आनी ताची बेटोवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची बेटोवणी ताका मानोवंक नात. देखून कायन एकदमूच रागान बोल्लो आनी ताचें मुखामोल सोगलेंच बदल्लें. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोल बदलना? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवची नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातोक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना? पूण तुवें ताका दोमावंक जाय. कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतांत वचुया. आनी एकदम शेतांत पावचूच कायनान आपल्या भावाक आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकलो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? कितें म्हूण केलें? जमनीर थावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिडाप पडूं आनी ज्या शेतान तुज्या हातांतले तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां त्याच शेतांतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कामायज करतलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. प्रितुमेर तूं पारपळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सर्वेस्पराक म्हणलें, सोंसूंक जायना तसली म्हजी खास्त. पोले, आयज हे जमनीवेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखावेलो हांवें लिपूंक जाय. एक पारपाळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितली म्हाका जिवेशी मारूंक जियेतली. सर्वेस्परान म्हणलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 पावटी अदीक खास्त पडटली. अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारूंक आयल्यार ताणें ताका मारिना जावंक सर्वेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो. आदावान आनी एकदम आपले बायले कडेन कुडी एकवट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेत म्हणून तिणें ताका नांव दिलें. कित्याक तिणें म्हणलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका आनी एक भुरगें दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें वरदान. आमचो जबाब, दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. उतून म्हणुया, दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. उदेंती थावन उस्तूम ते पर्यान सोकटा सर्वांचो देव सर्वेस्पोर उलयता. प्रितुमेच्या मनशांक तो जमून हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जाबाब, दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. म्हज्यो याज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जाबाब, दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं करताय, तुजेच आवयच्या पुताचेर बोगलांठां घालताय. असली तुजी कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जाबाब, दिनवासनेचो योद्न देवाक भेटोय. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. एकदां फारिसेव भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले. आनी आपल्या काळजान तान सुस्कारून ताणें म्हणलें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोदता? हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हे सोंस्तीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां सांडून तो नव्यान ओड्यार चडलो आनी पेले तोडी गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका ख्रिस्ता. नितोड आनी निर्मोळ काळजान केल्ली भेटोवणी देवाक मानता. आनी उदीक आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना देवा सोशी येता तेन्ना सगळी खालतीकायेन आनी भोक्तीपणान आमी देवा मुखार आमी आमचें अर्पण करता तेन्ना देव आमचें हें बलिदानूच न्हय पूण आमची जिविताचें आख्खें अर्पण तो मानून घेता. अशेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता उत्पत्तीच्या पुस्तकान आबेल आनी कायन ह्या दोगां भावां मदें. आबेलान आपली भेटोवणी देवाक केली आनी कायनानूय आपली भेटोवणी केली. पूण स्वार्थ घेवन कायनान आपली भेटोवणी केली तेन्ना देवाक ती भेटोवणी मानली ना. देवाक आबेलाची भेटोवणी बरी लागली आनी देवान ती मानून घेतली. हें पळोवन नोसायेन भरून सगळोच रागाबुरीत जावन कायनान आपल्या भावाक जिवेशी मारलो. आनी देवान ताका किरीत भाशेन शिरापलो की तूं जे दोतोरेर उबो आसाय तीच दोतोरी तुका हाचे मुखार कोश्टांतल्यान जिवंक तुका बाबा भयणीनो मुखार ती दितली. आनी अशें घडचें ना कित्याक तुका कोणूच जिवेशी मारचो ना म्हणून देवान ताचे शिक्को मारलो आनी ताका कोण मारीत जाल्यार ताका 7 पावटी ओदीक कास पडटली म्हूण देवान फर्मायलें. कित्याक काय देवान अशें केलें? कांय बरो न्हय आसलो काय? जायत घडये तो बरो आपल्या जिवितांत ताका सगळें बरें आसलें पूण जें अर्पण तो करतालो तें गर्भान ताणें केलें. जें अर्पण तो करूंक सोदतालो तो आपल्या वाद्याचो जालो. जें अर्पण देवाक ताणें भेटयलें तें घडयेक ताणें आबेलाहून ओदीक बरें आपूण सारको आनी आपल्याक देवाक हें अर्पण करून देव आपल्याचें अर्पण मानून घेतलो हें ताचें चिंतप आसलें. मनीस जेन्ना आपल्या वाद्याचो जाता स्वार्थीपणान देवाक अर्पण करता आनी आपुणूच सगळें पदवीदार म्हूण सजमता तेन्ना देव घडयेक जायते फावटी हें अर्पण मानून घेना. आयच्या दिसाक जेन्ना आमी हें पयलें वाचप आयकता तेन्ना आमी तीच देख घेवंक गरजेची. सगळे खालतीकायेन देव आमचो भासांव, देव आमचो सरवंडार, देव आमकां भासायता तें आमकां फावो जातलें म्हूण आमचें जिवीत सारूंक गरजेचें. ताच्या ताब्यान आमचें जिवीत आमी करूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान करता तेन्ना देव आमकां अदीक आनी अदीक सुरक्षीत सांबाळटा, आमचें जिवीत सुफळ करता. हाचे दिसाक शुभ वर्तमानान कांय बरी आमकां हीच उतरां मेळटा. सोसोत जेजू लागीं एक खुणा मागता आनी जेजू सुस्कारून म्हणटा कसली खुणा म्हूण हे सोंस्तीक हांव दितलो. आनी तो तांकां सांडून ओड्यार चडून गेलो. कित्याक जायत्यो बऱ्यो वस्तू जेजू करतालो पूण ती सोंसोत जेजू लागीं खरेंच तो मेसियस, खरेंच तो प्रवादी, खरेंच देवान मागलेलो हें दुबावताली. जेन्ना आमी देवाचेर आमकां सगळें बरेंपण करता तेन्ना दुबावता. आमी आमचें अर्पण करता तेन्ना खरेंच देवाक मानलें वो ना हाचेर आमी 2 मनां करून आमी 2 पानां करून देवाक आमी अर्पण करता तेन्ना घडीक आमचें अर्पण देव घडीक स्विकारता. पूण आमच्या दुबावाक लागून घडीक सगळें निसणटण जावंक पावता. हाचे दिसाक देवाच्या येवजणेचेर आमी खोल पातयुया. सगळी खालतीकायेन देव म्हजें जिवीत सांबाळटा. देवाक जाय ते भाशेन म्हजें जिवीत हांवें मानून हाडूंक गरजेचें आनी देव करता तें म्हज्या बरेपणा खातीर करता म्हूण आमी स्विकारून
आमचेर येतलें वायट, आमचेर येतले कोश्ट, आमचेर येतले आटे बिटे आमी स्विकारून ते बरेपणान आमी जिवंक आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जावंक दिसपटी आमी वावरूंक विसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून दी. गायन घेऊया C23 पेज नंबर 38 C23. Gelole pikoshtivara Karta babaच्या दिसा आमच्या ताटांतो स्थिरूपा आमच्या ताटांतो स्थिरूपा Carlo rozpłycia fala Oddał babaच्या दिसा आमचे काळजीचोऱ्या रूपा आमचे काळजीचोऱ्या रूपा होच मार्गोल्या मोर्गोनाचो हांवे काय तूं भेटोयलो हेच जाय जाता तुका भेटें हरपी लाले तुजे रोचले मोशा बाबने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा पाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घ्या. सर्वेस्परा हे भेटोवणे वरवीं आमची काळजां नितोर निर्मोळ जावं, आमचे जिणेची चाल नवी जावं, तुजी कुशी पाळूंक आमकां घोटाय मेळूं. हे पुरी सर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं, तुमचे सगळें आसूं आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कार्यांसो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सगळें सगळीं रोसना नवी करूंक तुका बापा मानवले. ताच्या दिवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैबान खरो दिवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुसार आपणें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रोसने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार मरला तुज्या नांवान म्हूण सर्गीक तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता तांकां सोय म्हूण सर्गीक तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक विचार दी. ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेने हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्दाचो गुड पोरगो टुया तुझ्या कुर्सानी पोनो जीवन पोना बोर्वी तुवें आमकां सुनयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा लगोस जाल्यार आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आनी सिमा आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तांकां प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चरीत मुखामोड फुडेंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां थाने पडूं नाका वायटांत सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबस काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी भरोशान अत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलितीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या तांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचे दिसका जे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. माय मगन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलोयतना वावुरताना. जेजू भाशेन आसचें मनान हीच म्हजी
प्रार्थना Jesu pace sauce ave disa disa kina kina cantimur mortaci moja monarchi tatana Jesu pace asce ave uloitana vavutana Jesu pace asce monan it moji pratuna प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सुर्गीच्या स्वादीक जेवणांत आमचे भुकेले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसोन आमी सदांकाळ आशूंक दिर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं निसोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा उत्सवाचे मागणे सगळीं बरोबर सुर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयलो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्यान आमचे भितर नव्यान सदय बरवसो जागो शुभ वर्तमानाची बिया तोकोन आसतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नुसरूं नव्या सर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बिया मनशा कुडाक तशेंच आखी रोसणेक भितरल्यान तान बदलूं तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी मोहिमा पोचडूं उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान साकूं हीच कृपा सगळ्या संवसारांत सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पोसराव तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा आमेन. गायन घेऊया E6 पेज नंबर 80 E6. Moja deva margadito tacena sodatsva cantolo Moja deva margadito tacideni kenas visorsona Poposhita soglituci pata